Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सेकंड फेज इज एक्चुअली ब्रिज 8 लेन ब्रिजा पैकी 4 लेन ब्रिज हो 30 एप्रील पर्यंत 4 लेन ब्रिज हो कंप्लीट जातलो आनी 4 लेन ब्रिज कंप्लीट जाल्या उपरांत आमकां थर्ड फेज जी आसा ही बी युटिलायज करपाक मेळटली. ती 80% जे काम आसा हें पुराय कंप्लीट जावपाक येयल्लें आसा. ऑलमोस्ट 1400 म्हणजे त्याची कॉस्ट आता 1800 crores पर्यंत एक्सक्लरेट जावन वतली. तेजी एक फेज आमी 30 डिसेंबराच्या उपरांत लोकांक यूज करपा खातीर जेणे करून ट्राफीक कंजेशनूय कंप्लीट जातलें. पुलाचेर रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटाची बुन्याद खंय रोखडीच घालतले. आणि आमी जुवारी ब्रिजाचेर जो टॉवर आनी ताच्या उपरांत इट इज एन रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट जो प्रोजेक्ट हो दोनूय ब्रिजांच्या आमी जे फाटल्यान म्हाज्या पळयता त्या दोनूय पोलाच्या मदीं इट इज एन रिव्हॉल्विंग टॉवर रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट ह्या पद्दतीचो म्हणजे एशिया खंडांतलो पयलो प्रोजेक्ट जो आसा ताजो ऑलरेडी RFQ आमी फ्लोट केलो आनी इट इज एन टुरिस्ट एट्रॅक्शन जे आसा हे ह्या ब्रिजाचेरूय बी आनी रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटाचेरूय हे टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसतलें. त्या खातीर ताजोय फावंडेशन स्टोन इट इज एन रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट ताजोय फावंडेशन स्टोन जाता तितके बेगीन आपले नॅशनल रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी हांच्या सहकार्यान ताजेय फावंडेशन स्टोन आमी जाता तितके बेगीन घालतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.